नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारचे ट्रेडिंग सेशनात शेअर बाजारात करेक्शन दिसले. आज शेअर बाजारात 9:15 मार्केट फ्लॅट टू पॉझिटिव्ह उक्ते जाले. चडशे सेक्टरल इंडेक्स पॉझिटिव्ह आशिल्ले. फार्मात आज बरो नेट आसलो. टेक स्टॉक्स अंडर प्रेशर उक्ते जाले. निफ्टी आज 19,850चेर उक्ते जाले. 19,867 मेरेन हाय आणि निफ्टीन 19,603 मेरेनचो लो मारलो. निमाणे 19,659चेर निफ्टीन क्लोजिंग दिली. कालच्या क्लोजिंगा परस इंडेक्सान नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 118 पॉईंट पडलो. सेन्सेक्स 66,834चेर उक्तो जालो आणि 66,266चेर बंद जालो. 440 पॉईंट पडून नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. आज सेक्टरल इंडेक्सात निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी PSU बँक ग्रीन ट्रेड जाले. जाल्यार निफ्टी बँक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG आणि सगळ्यांत चड सेलिंग आयली ती IT सेक्टरात. आयच्या सेशनाचो फोकस थारलो नेटवेब टेक्नॉलॉजी. कंपनीचो IPO आयिल्लो. कंपनीचो शेअर आज लिस्ट जातात. शेअर होल्डरांक 82% बंपर गेन मेळ्ळो. कंपनीचो IPO प्रायस आशिल्लो 500 रुपया. जाल्यार शेअर लिस्ट जालो 947 रुपयांचेर. शेअर 876 मेरेन सकयल गेल्लो जाल्यार 952 मेरेन हाय मारलो. निमाणे शेअर 910चेर बंद जालो. आयचे टॉप गेनर्स सिप्ला, सन फार्मा, डिव्हिस लॅब, हिरो मोटोकॉर्प आणि अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल आणि हिंदाल्कोतय बाईंग आयली. आयच्या टॉप लुजर्सात महिंद्रा अँड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाटा कन्झ्युमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, बजाज फायनान्स आणि BPCL पडलो. निफ्टी फार्मा आज 21 महिन्याच्या हायचेर पावले. निफ्टी फार्माच्या शेअरापैकी सिप्ला, झायडस, लुपिन आणि ग्लँड फार्मात बरी तेजी दिसली. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीन RBL बँकेत 3.5% खरेदी केली. खबर मेळटाच M&M कंपनीन मोठी सेलिंग आयली. शेअर सुमार 6.5% पडलो. RECत पॉझिटिव्ह मोमेंटम कायम. कंपनीन 8% वयर जंप दिली. जाल्यार फाटल्या एका म्हयन्यात शेअर 20% वयर आणि एका वर्षात कंपनीन 98.61% जबरदस्त रिटर्न दिला. आज काय शेअर रिझल्टाचेर रिॲक्ट जाले. तातूंत बिर्लासॉफ्ट कंपनीचो शेअर 6% वयर वाडलो. कंपनीन जून क्वार्टर्सात 13.93% नेट प्रॉफिट जोडले. श्री दिग्विजय सिमेंट फक्त 0.64% नेट प्रॉफिट वाडले. शेअर सुमार 1.25% पडलो. बजाज फायनान्स कंपनीन पॉवरफुल रिझल्ट दिलो. कंपनीन अनुच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या क्वार्टरात आता मेरेनचो सगळ्यांत चड नेट प्रॉफिट 48.4%ची मोख पुराय केली. जाल्यार इयर ऑन इयर कंपनीन 32% प्रॉफिट जोडले. मात आज शेअर फ्लॅट ट्रेड जालो. आयची मार्केट इतल्यार सोंपता. शेअर मार्केटाची अपडेट घेवन रोखडेच मेळया. पळयत रावात प्रुडंट.